नमस्कार. परत एक फावट तुमच्या मुखार येता विन्सी क्वाद्रूस घेवन आपली कविता एक आसलो बेबदो. बेबदिकाय ह्या सदरांत आरचे रॉकवाज हाणें कोंकणी उलय लंडन फुलय हे एक सुरबूस कार्यावळींत आवाज 99.8 साउथहॅम्प्टन UK रेडिओ वरवीं दिली आमकां आनीक एक संद तुमच्या कानार सादूंक आमचो आवाज. तर आयकात एक आसलो बेबदो. एक आसलो बेबदो तो बुचभर सोरोपी. एक आसलो बेबदो तो बुचभर सोरोपी. घरांत सदां सगळो वेळ मस्ती करी. बायल भुरग्यांक गरज नासतना मारी. ताका बरो करूंक ती मागणी करी. त्रास जातात म्हूण देवाचे पांय धरी. एक आसलो बेबदो तो जायते दां लोकत लोकत घरा येयी. एक आसलो बेबदो तो जायते दां लोकत लोकत घरा येयी. एक दीस तो म्हाका असोच बाजारांत भेटलो. एक दीस तो म्हाका असोच बाजारांत भेटलो. सोरो पिवपा विशीं हांवें ताका प्रश्न केलो. प्रश्न आयकून तो एकदम आनंद भरीत जालो. एका बारांत कोनशाक म्हाका घेवन गेलो. आपली दुखेस्त काणी बारीकसाणेन पुटपुटलो. एक आसलो बेबदो सांगता सांगता पिवूंक लागलो. एक आसलो बेबदो सांगता सांगता पिवूंक लागलो. एके कंपनींत हांव बरी नोकरी करतां. दिसाची 8 वरां नोकरेंत घुल्ल आसता. सकाळ सांजे 2 वरां प्रवास करतां. रातची 8 वरां हांव सुसेगाद न्हिदतां. उरलेली 6 वरां घरची मज्जा पळयता. एक आसलो बेबदो तो सांगता तें हांव आयकतां. एक आसलो बेबदो तो सांगता तें हांव आयकतां. कामाक थावन येतूच चाव लेगीत ना. कामाक थावन येतूच चाव लेगीत ना. बायल शेजाऱ्यांगेर घरचें पडोंक ना. भुरगीं मोबायलार शिकपाचेरूय सारकें लक्ष ना. कितें मागलें जाल्यार जबाब मेळना. कितें करचें तेंच म्हाका समजलें ना. एक आसलो बेबदो ताची काणी कोणाक खबर ना. एक आसलो बेबदो ताची काणी कोणाक खबर ना. मनशाक जाय सुसेग कामावेल्यान टेन्शनांतल्यान. मनशाक जाय सुसेग कामावेल्या टेन्शनांतल्यान घरा कडेन येतूच सुटोवंक कामांतल्यान. मन मेकळें करून वावरोंक काळजांतल्यान. 2 गजाली आयकोंक भायर भुरग्यां तोंडांतल्यान. अणभवूंक आनंद संवसारी झंझटांतल्यान. एक आसलो बेबदो तो पासार जायी कश्टांतल्यान. एक आसलो बेबदो तो पासार जायी कश्टांतल्यान. इल्लो इल्लो सुसेग म्हजो जावंक लागलो पिड्ड्यार. इल्लो इल्लो सुसेग म्हजो जावंक लागलो पिड्ड्यार. सोबर हांव हसतालें सोरो पियेना म्हणल्यार. बायल भुरग्याक परवाच नासली कितेंय सांगल्यार. मन सावरना जालें कितेंय करूंक गेल्यार. कोणूय खंटा माती ती मोव मेळ्ळी जाल्यार. एक आसलो बेबदो सांगतना कितलेच ग्लास काबार केले काबार. एक आसलो बेबदो सांगतना कितलेच ग्लास केले काबार. एक खोर निर्णय घेतलो सगळे जाग्यार घालूंक. एक पायट मारून बडी घेवन लायली धीमी मारूंक. बायलेक तशें भुरग्याक लागलो शर्माव सांगूंक. 8 दीस घेवन रोजा धारून केली मोजी वागणूक. कोणाकूच घरांतल्यान दिवंक नात भायर सरोंक. एक आसलो बेबदो ताची काणी लागलोली रंगार येवंक. एक आसलो बेबदो ताची काणी लागलोली रंगार येवंक. तेन्नाच्यान भितर सरली भिरांत तांचे भितर. तेन्नाच्यान भितर सरली भिरांत तांचे भितर. शेजारी मोबायल सगळें बंद कांय दिसां भितर. मेळ्ळें म्हाका सोल्युशन सोरो पियेले बरोबर. तेच चालू आसा घरच्यांचो बंद करूंक सागोर. हांव मात जावन पडलो फुकटचो सोऱ्या सागोर. एक आसलो बेबदो समजोंक लागलो सांगोना बरोबर. एक आसलो बेबदो समजोंक लागलो सांगोना बरोबर.
नोकरेक धाडलो, सोरो सोडलो वखदां बरोबर. नोकरेक धाडलो, सोरो सोडलो वखदां बरोबर. एक बेबदो सुदारलो, बायल भुरग्यांनी आयकले बरोबर. एक बेबदो सुदारलो, बायल भुरग्यांनी आयकले बरोबर. देव बरें करूं.